एक फिक्शनल कॅरेक्टर सिंबाद द सेलर हाची आमी जायत्यो घडणुको आयकल्या आसतल्यो. आनी अशीच एक घडणूक आसा जेन्ना सिंबाद आनी ताचे हे वांगडी एक आयलंडार पावतात आनी थंय न्हू तांकां तेंचे तांकां बूक लागलेली आसता. सो ते बूक मारूंक तांकां फकत मेळटा म्हणटा ते नाल्ल 800 मेळटात आनी ते माडार आसतात न्हू. सो तांकां ते काडूंक जायतो तांकां कशें काडचें तें कळना आनी थंयसरूच जायते माकड बसलेले आसतात आनी सिंबादाक एक येवजण येता आनी तो ते ताच्या वांगड्यांक म्हणटा ह्या माकडांचेर आमी फातर मारया. आनी ते माकड रागार जातात आनी ते नाल्ल काडून तांचेर उडोवंक लागतात. मांवच्या भावान भयणो सिंबादान घोडये ही एक चाल काडली आसतली हे नाल्ल काडूंक, पूण हे माकड रागार जावन परतून मारूंक लागले. जायते फावटी मांवच्या भावान भयणो आमच्या जिवितांत अशेंच आमी वागतात. आमी राग येयलो जाल्यार कितें करतात तें आमकांच कळना आनी आमी रोखडीच रिस्पॉन्ड करतात. आयचें वचप आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजू हाचेरूच नियाळ करूंक आपयता. जेजू आमकां सांगता की जेवीशी मारूं नाकात आनी जेवीशी मारतात तांकां न्याय सुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो म्हूण तो आमकां सांगता. हो एक मनामेंत आसलो, पूण जेजू आमकां आनिकूय खोल भितर वचूंक आपयता. हे आमी जेवीशी मारता जाल्यार कित्याक मारून आमी मानून घेवंक जाय आनी आमी चिंतन रावंक जाय की आमी कित्याक मारतात. ताका लागून जेजू राग हें मूळ पातक जें आसा ताचेर तो भर घालता आनी आमकां म्हणटा जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत राग येता, राग उजवता न्हू, तेन्ना आमी कितें करतात तें आमकांच खबर आसना. रागा भायर आमी कितेंच करूंक शकतात. ताकाच लागून जेजू आमकां चतूर रावंक आपयता